साचीन खुबशे कॉम्पिटिशन केले पूण इंटरनॅशनल हे तेजे पयलीं आसले आनी इंडिया रिप्रेझेंट केले आनी आमी खरी दोगां खूब 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 खूश जाली आनी पूण म्हाका आनीक बरें दिसता की हेतून आमकां आमच्या MLAन सरजीत आरोलकर, आमच्या पेडणेच्या MLAन आर्लेकर सर, आमच्या सरपंचान तशेंच आमकां सगळे फूल फॅमिलीन आमच्या गांवच्या लोकांक खूब जाणांनी आमकां हो सपोर्ट केलो आमकां खरीच खूश केली की तुमी चला आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी तेतून करून साचीनय आपलें खूब बेस्ट दिलें आनी आमचें इंडियेचें नांव वयर काडलें आनी हांव तर खूब हॅप्पी आसा. खरें म्हटल्यार म्हाका खरेंच खूब एक्सायटेड फील जाता आतां आनी पयली फावट म्हजें इंटरनॅशनल पेजंट आशिल्लें आनी इतलें बरें केलें आनी गोंयचें तशेंच आमच्या इंडियेचें नांव वयर काडलें आनी म्हाका तुमचो ह्यो सपोर्ट पळोवन खरेंच बरें दिसलें कारण असो सपोर्ट पयलीं कोणेंच करूंक नासलो आनी म्हाजे कडेन शब्द ना म्हाका कशें दिसता तें सांगपाक टू एक्सप्रेस वॉट आय एम फिलींग रायट नाव. हाचें तूं कोणाक क्रेडीट दिता? खरें म्हटल्यार हेजें क्रेडीट सगळें म्हाज्या मम्माक वयता बिकॉज दुबय वयसून गोंयान येयसकन तिणी सपोर्ट केला. आमी दोगांच वांगडा गेल्ली एक्चुली आनी आमची पयली इंटरनॅशनल फ्लायट ती बी आमी दोगांय वांगडा गेल्ली आनी मम्मानूच सगळो सपोर्ट केला. तसोच आमच्या MLAन आमकां सपोर्ट केला, बाकीच्या सगळ्यांनी सपोर्ट केला. सो खरें म्हटल्यार एकटेकूच हांव श्रेय दिवंक शकना हाजो कित्याक सगळ्यांनी आपलो वांटो खरोच बऱ्या तरेन हें. सगळ्यात पयलीं साची कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रावड मुमेंट आमकां आमच्या मांद्रेकारांक, पेडणेकारांक, गोंयकारांक आनी आमच्या देशाक सुद्दां ही मिस कॉस्मिक युनिवर्स हे दुबय कॉम्पिटिशन आसलें आनी इंडियेचे देशाचें आमचें नांव तेणी वयर दवरलां हाय लेवलीचेर. परत एकदां ते कॉंग्रॅच्युलेशन तेच्या पेरंट्सांक कॉंग्रॅच्युलेशन्स की प्रावड मुमेंट आमकां मांद्रेकारांक की आमचे चली आमचे भुरगे वचून देशाचें नांव वयर काडलां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.